नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पणजे नुस्तेकारांचेर लाठीचार्ज नेमको खंय, कसो, केन्ना, कशे तरेन जालो सुरू, पळयात प्रुडंटाची एक्सक्लुझिव्ह फुटेज। मुख्यमंत्री म्हणटा लाठीमार जालोच ना। मनीसपणान आंदोलन करतल्या नुस्तेकारांचेर लाठीमार, अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करात, मागणेक नेट। मुख्यमंत्री म्हणटा मिडियाचे उज्यांत पेत्रोल, नुस्तेकार म्हणटात परत येतले। नायजेरियनांनी घाल्ले धुडगुसाची याद, 6 फुटी 56 इंच नायजेरियनाचे वागरे पडिल्ल्या पुलिसांनी गोंयकार नुस्तेकारांक मात शेपलायले, कायदो सगळ्यांक वेगळो। मल्ल्याचो कांदोळेचो 90 कोटीचो किंगफिशर विला SBIचे ताब्यांत। जिल्लोधिकाऱ्याच्या निकाला उपरांत ताबो, बँकांक तोपी घालून मल्ल्या UKक फुज्यो। वेस्टर्न बायपासाचेर साश्टीतल्या बसकेत कांयच थारलें ना। एक्टिव्हिस्ट आनी अपक्ष आमदारांचो बायपास नाका म्हणून नेट। मुख्यमंत्री म्हणटा बायपास बऱ्याचोच। साळगांवकार फुटबॉल क्लबाचो डायमंड जुबली कालखंड, फुटप्रिंट्स इन द सँड बुकांत अजरामर। खबरो विस्तारान। पणजे नुस्तेकारांचेर लाठीमाराची नेमकी ऑर्डर दिली कोणे, त्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय जावंक जाय म्हूण मागणी नेट धरता। डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा ताणें न्हय, मुख्यमंत्री म्हणटा लाठीचार्ज जावंकूच ना। पुलीस खंय लोकांक डिस्पर्स करताले। लाठीचार्ज SP कश्यपाच्या क्लियर इट म्हणटा त्या आदेशा उपरांतच सुरू जाला हें प्रुडंटाच्या फुटेजींत दिसता। कोण खरो, कोण फट, पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। LED फिशिंगा आड रस्त्यार देविल्ले नुस्तेकारांचेर लाठीचार्ज जालो आनी सरकाराचेर नुस्तेकार, राजकीय पक्ष आनी एक्टिव्हिस्ट धरून सगळ्या कडल्यान टिका जावंक लागल्या। लाठीचार्ज कोणे करपाक लायलो? लाठीचार्ज करपाची खरीच परिस्थिती आशिल्ली काय प्रकरण उलोवनी मिट्टा आशिल्लें? सरकाराक हें आंदोलन योग्य पद्दतीन हाताळपाक जालें ना काय कितें, अशे एक प्रश्न येवंक लागल्यात। बेरेस्तारा सांजे नेमकें जालें कितें, पळयात। बुधवारा सकाळ सावन नुस्तेकारांचे आंदोलनान नेट धरिल्लो। मांडवी ब्लॉक केले उपरांत मांडवीन कसिनोवाल्यांची गोची जाली आनी सरकारान प्रकरण दामून धरलें। प्रकरण परतें बेरेस्तारात तापलें। बेरेस्तारा सांजे पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा भायर आंदोलक नुस्तेकार आनी पुलिसांचे पेटले। पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो, पूण लाठीचार्ज जावच्या 15 मिनटां पयलीं आंदोलक नुस्तेकार आनी पुलिसांची बाचाबाची चलताली खरी। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा भायल्या मार्गार गाडयो यो वच चालूच आशिल्ल्यो। ट्रॅफिक तसो आडायलासो दिसना। पुलीस रस्त्यार रावन आर्ग्युमेंट घालतले नुस्तेकारांक कडेक काडटना दिसतात। इतलें सगळें चालू आसतना एका नुस्तेकाराची तकली कोणे तरी फोडली म्हणून नुस्तेकार चाळवले। हांगा पळयात, स्वता हो नुस्तेकार बाकीच्या तिडकल्ल्या नुस्तेकारांक आडायता, सांबाळून घेता। बोवाळा उपरांत डेप्युटी कलेक्टर गौरेश संकवाळकर थंय पावता। ताची आनी नुस्तेकारांची चर्चा, आर्ग्युमेंट चल्ल्यात। परिस्थितीचेर कितें तरी मार्ग काडप चल्ला। डायरेक्टराकडे उलोवपाक जाय मरे, तुमचें कितें तरी सांगा मरे। तुमी हांगासरूच बसून रातचे हांगासरूच रावल्या। झगडी करून येयले, आतां भायर पावतले। आतां पुलिसाचेर मारला, त्या वटेन तो म्हणटा कोणें दांडो मारला म्हणून। आतां म्हाका काय खबर ना। पुलिसाची तकली उलोवपाची जाल्यार हांव उलयतां, सांग म्हाका कितें करपाचें। मातशें वाट मातसो टायम दिया, म्हाका सांगा। डेप्युटी कलेक्टर गौरेश संकवाळकर नुस्तेकारांक बाबा पुता करतना दिसता। नुस्तेकारांक सायडीक गेटी भितर घेवन समजूत घालता तें दिसता। आता SP कार्तिक कश्यप थंय पावता। मिनटा भितर कश्यप क्लियर इट म्हणून ऑर्डर सुट्टा। राव मातसो, उलोवन पळोवया अशें डेप्युटी कलेक्टर गौरेश संकवाळकर SPक सांगताना दिसता खरो, पूण कश्यप आयकुपाच्या मुडान ना।
आणि मागीर दणादण लाठीचार्ज सुरू। जो नुस्तेकार तिडकल्ल्या जमावाक थारायतालो आडायतालो ताकाच पुलिसांनी पयलीं धरला आनी कॅस्टांक धरून व्हेला। आणि मागीर सुरू जाता नुस्तेकारांचेर पुलिसाचे सपासप दाणे। नुस्तेकारांच्यो बोबो आनी हुयेलींनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स वाठारांत कलकल आनी किल्लाट्यो मेळटा थंय जीव आसल्यार भीक मागून खायन म्हणून सगळ्यांची पळापळ। जाणटे ना नेणटे आंदोलक ना बेटे यो वच करपी कोण म्हणून पळोवप ना। सुमार 15 मिनटां पुलिसांचे सपासप दाणे। इतलेंच न्ही तर पुलिसांचे चाळवल्यार कितें जाता हाचें चित्र पळयात। SP परस मॅजिस्ट्रेरियल अधिकारी म्हणून डेप्युटी कलेक्टर वेलो, पण फिल्डार डेप्युटी कलेक्टर आसतना SP क्लियर इट भाषा कशी कितें करता काय म्हणून प्रश्न। आणि सगळी मार बडय कश्यपाच्या क्लियर इटा उपरांतूच सुरू जाल्या हें खरें। मुख्यमंत्र्याक ह्यो बोबो हुयोल्यो ते दाणे लाठीचार्ज सो दिसना। लाठीचार्ज जेन्ना जालो तेन्ना सगळे शांत आसले। लाठीचार्ज न्ही रे, हांगा लाठीचार्ज जालो आसा पूण टिका वाडोवपाक प्रोटेक्ट करपा खातीर खंय तरी लाटयेन दुखल्ले आसतले। लाठी चार्ज करूंक ना। तेन्ना सर जाले सगळे लाठी चार्ज म्हणजे लाटयेन दुखल्लो जाल्यार तो चार्ज जाता न्ही। आनी कॅमेरार खंयची कॅमेरार जी अशी उखल्लेली आसता फाटी लाठी धांवडोवपाक चला म्हणून भेगडोवपाक सुद्दां जी लाठी वापरतात त्योच क्लिक जाता आनी मागीर लाठी चार्ज दुसरे दिसा दिसता। सर मागीर लाठी चार्ज केलो जाल्यार कोण तरी इंजर जातलो न्ही। जाल्ले सर लाठीचार्ज जावंक ना जाल्यार मागीर हें कितें? पणजे नुस्तेकारांचेर लाठीमाराची नेमकी ऑर्डर दिली कोणे? त्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय जावंक जाय म्हणून मागणी नेट धरता। डेप्युटी कलेक्टर म्हणटात ताणें न्ही, आनी ताणें न्ही जाल्यार कोणे? ताची जाप प्रुडंटाच्या ह्या एक्सक्लुझिव्ह फुटेजीन नेमकी दिसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयकार नुस्तेकारांचेर जाल्ले लाठीमाराचो गोंयभर निशेध जावंक लागला। परिस्थिती नियंत्रणात असताना अकस्मात लाठीमार जाल्ल्यान सगळे चड खुबाळ्यात। सकाळी लाठीचार्ज जालोच ना म्हणपी मुख्यमंत्री सांजे मेरेन मिडियाच्या नांवान शंख मारपाक लागलो। मिडिया खंय उज्यांत पेत्रोल घालता। विजय म्हणटा सरकाराची तकली सुटल्या। नुस्तेकार म्हणटात आमी परत येतले, ट्रॉलर गळ्याक बांदतले आनी वतले, मागीर जाय तें करात। अरे तुम्ही हे सगळे पेट्रोल घालपाचें काम करतात आनी कांय ना, तुम्ही भायर येतात चला भायर आमकां काम करपाकूच दिना तुम्ही। But people protesting to safeguard their daily bread, and the lathi charge was on women, old men, elderly men, just putting out on paper a notification. How do you implement it? LED lights are banned. What is the machine to check whether the thing going on? Do you have the machinery in place? Basically, I want to condemn the police brutality against रापणकर्स। काल जे नीज गोंयकार रापणकारांचेर जे भशेन लाठी चार्ज केला, जे भशेन लाठी हल्लो केला, हाजेर अशें दिसता की गोंयचो पुलीस आनी गोंयचो सरकार हो गोंयकारांचेर विरुद्ध आहा। खंयचे इश्यूज जे गोंयकार घेवन वतात, जे इश्यूज लेजिटिमेट आहा। फॉर एग्जाम्पल LED फिशींग इज अ पॉलिसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट। हे पॉलिसीचेच इम्प्लिमेंटेशन ते मागतात आनी जर तांकां अशें करून मारूंक लागलें जाल्यार म्हाका दिसता सरकार इज गॉन बर्सक, द पुलीस हॅज गॉन बर्सक। हांचे तकले सुटिल्लो आहा सरकार। थंय पुलिसांनी लाठी चार्ज जो केलो हाजो आमी निशेध करतात। SDM कडल्यान वक्तव्य आयला मिडियाच्या मार्फत की आपल्यान लाठी चार्ज करपाक ऑर्डर दिवनाशिल्ली। अजापाची गोश्ट म्हणजे
आज मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य येता वरभर पयलीं लाठीचार्ज म्हणटा जावकूच ना, क्राउड डिस्पर्स केला, लाठीचार्ज करूकूच ना. आज मुख्यमंत्री म्हणटा लाठीचार्ज जावं लागता जावना, कदाचित फाल्यां म्हणटलो गोंयचे लोक गोंयकार काय म्हणून. काय ना बारीक आम्ही सांगताले काजिनो नाका, इतलो ते काजिनो ते भायर काडपाक कोता. कित्याक काजिनो भायर काडपाक जायना? कोणाक लागून पयशे हावपाक? तुमकां गव्हर्नमेंट चलोवपाक पयशे हावपाक, कोट्यांनी पयशे हावपाक. वी डिमांड immediate resignation of Kashyap and the government. CM, when we are asking you to act on illegal trawlers, how is that you acted on the fishermen? Was it to protect the interest of casinos? आम्ही एजिटेशन आहे, शांततेचे आमचे एजिटेशन. आम्ही कोणाक नुकसान करपाक वचूंक ना थंयसर. आम्ही कॅसिनोक बी नुकसान करूंक वचूंक ना. आम्ही आमचो डिमांड घेवन फिशरी डिपार्टमेंटाक गेला. त्यो फिशरी जेटी आहा तुमी काडून कॅसिनोक दिला. म्हणटकच आमी कॅसिनो जेटी ब्लॉक खंय गेल्या. आमी फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन गेल्या. तुमी जर डिपार्टमेंट तांकां घाण दवरला कॅसिनोवाल्यांक, आमची कितें फॉल्ट आहा तितून? फिशरी डायरेक्टर देवन येता सोडून ते बायलेन आमच्या बायलांनी तेका विचारलें फिशरी डायरेक्टराक तूं आमकां कितें सांगता, आमी कितले टायम मॉर्निंग रावपाचें हें येता तो सोडा. पुलिसांनी आमकां आमच्या बायलांक हात केलो. लेडीज पुलीस सोडून बेगे दाखयता. लेडीज पुलीस सोडून आमच्या बायलांक कडेन केस करपाक लागले जेंट्स पुलीस. बायलांक कसाब आयलो आनी कसाबा बरोबर सेरपीन येयलो आनी लाठी चार्ज मारलो. लाठी चार्ज आनी एसडीएम सांगत तेका, एसडीएम सांगता वेट म्हणून सांगता आसतना लाठी चार्ज केले आनी आमच्या बायलांक भुरग्यांक सगळ्यांक तेणी मारपाक कमेस केले. लाठी चार्ज करपाचो तेणी कांय प्रोसिजर करूंक ना. कलेक्टरान एक ऑर्डर दिवं ना, नो म्हूण टीआर गॅस सोडूं ना, नाजाल्यार वॉर्निंग लेटर वॉर्निंग आमकां दिवं ना. जर तर ते आमचे बरे भाशेन तर आमचे कॅनो धरून वयले ते तर सोडनाय, बरे भाशेन सोडपा जाय. आमकां बेल आउट करून सोडपा नाकाय. जाल्यार उरल्याय ते कॅनो, उरल्याय त्यो बोट्यो आमी सगळे आमी सरावंडेड करतले. कित्याक आमकां दर्यान चलोवपा तर मेळना जाल्यार आमी दवरून कित्याक दिवं? आमी कोणा मारपा वचपा न्हय सेकेंड टायम. आमी फकत आमचे वतले आनी आमी फिशरी जेटीचेर बांदतले. Now they told CM that there was a lathi charge. CM said he'll have an inquiry. So let's see. But the role of fisheries department in acting against these, there has been no action for so many months, which is why they are protesting. What action? On the LED fishing, on the fishing, other violations. From day one, I'm telling you that I had to put the law in order. Without anything in hand, we just can't go and remove LED lights from the boat. So we had to put everything. We had to gear up first, then we could act.